म्हापशा काल राती पोलिसांनी विशेष मोहीम राबयली. या मोहिमेन दोगांक अटक केली. 55 जाणांक ताब्यात घेतले. तशेंच भाड्याक रावपी 127 जाणांची चौकशी केली. जाल्यार कोपटा खाला 17 जाणांक, सिगरेट ओडपी 6 जाणांचेर आनी कोर उडोवपी 13 जाणांचेर कारवाय केली. ड्रायव्ह कितें म्हणून आतां काय पुलीस प्रेझेंट लोक म्हणटा पुलीस दिसना रस्त्यार बी न्हू पुलीस प्रेझेंट लोकांक मातशें कॉन्फिडन्स येवपाक गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढला त्याचा लागून गुन्ह्याचे आमच्या म्हापशा सब डिव्हिजनान गुन्ह्याचें प्रमाण वाडोवंक ना. गेल्या वर्सा पेक्षा कमी केसीस आनी डिटेक्शन चड जाल्लेलें आसा. तुमी चॅक करा येवन. गेल्या वर्सा कंपेर केली जाल्यार 10% डिटेक्शन चड जाल्लेलें आसा. कितें म्हाजें कितें सपोज हांव जर रातचो डेली तो गल्लो दवरता म्हणजे गल्लो एकटो घेवन गेलो आनी तेतून म्हाजे घडयाळ आसले कॅश आसले कॅश कितके हाडले कॅश अंदाज आसतले ना म्हणजे 350 रुपया कितें आसतले. केन्ना व्हेले तुरे? जाले 4-5 दीस जाले. 4-5 दीस जाली. गोंयला पास पडलो. ओके, आयज आतां पुलिसांचो ड्रायव्ह दवरलेलो आसा न्हू. तुमी कितें सांगू शकता? पुलिसांनी कितें करपाक हे ते एक्यूज आहा पळय ते आतां धरून गेला पळय तांकां सगळ्यांक घाले उठो करून तुम्ही आतां म्हापसान आतां आमी पळयला सगळीकडे जेन्ना आउटसायडर मायग्रंट जे हांगासर दिसले घेता तेचेर कितें सांगू सोदता तुमी? तेच करता ते मायग्रंट्सूच करता ते मायग्रंट तुम्ही आतां सद्या रातचे ह्याच खातीर रावता. हांव रातचो एकदां 3 पासून येता. म्हाका एकदां कोण कितें कॉल मारलो तुजो शॉप पडटा म्हणून तेन्ना पासून 3 पासून येयल्लो आहा. तुमकां कितें दिसता म्युन्सिपालिटी म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो रोल कितें? म्हापसा म्युन्सिपालिटी आमकां KTC लागता न्हू त्या खातीर आमकां गस्ती वाडोवपाची आनी हे कोण मायग्रंट्स आहा पळय तांकां सगळ्यांक उखलपाचें. A flag march is conducted when there is a law and order situation. Flag march is conducted when there is a riot. Flag march is conducted when there is communal tension and there is a breakdown of law and order. I don't know what kind of a law and order situation arose in the Mapusa municipal market to conduct a flag march over there. There are other places which are known to be notorious areas in Mapusa which required patrolling, beefing up of police presence, and if necessary, a flag march could have been conducted in those places. But conducting a flag march in the dead of the night when nobody is around is something which was very hilarious. And the manner in which they walked through the market, beating their dandas to the people who were sleeping, the poor migrants or maybe the Gantis who were sleeping there, was something very funny. And I think that this kind of a situation, to pretend to create an awareness or to say that there is a law and order and there's a visibility of the police, I think this is totally mockery. And I think that the police should regroup itself, plan better strategies, and work out better techniques of policing than conducting these flag marches, which I am sure would not have been the handiwork of our DYSP and the PI by himself, but apparently must have come from some direction from the top, which is totally misplaced, totally unworkable, and totally useless.